ते 2 हात 3 हात द्या कोणाकडे आता ते एक एक बदले बदले फुल काढा आणि 3 जणांचे 3 हात कोण असा कोणाकडे एक एक हातात तुम्ही फोटो असं तुला एक मिनिट काढता लूज आधी किती फुलाने तुम्ही लूज घाल मध्ये आणि एक प्रत्येकाने आपल्या आपल्या हातला करत ना प्रत्येकाने आपल्याला स्वतंत्र करो आणि घर कोणाकडे नाही सुटता तुम्ही मागे कसे घातले लाईनीने जा सगळे जाणार तर दारा कोणी आजकाल दोन कितले जाणार तुम्ही आता सांगा येला कितक्या जाणार तर कोण पहिले किती फंक्शन असतं यांचं ते राहून सांगतो ते देणार पाठी मारत पाठी बोलायचं लिंक बोलायचं पाठी सगळे नाही असं राहिलं तू कसं स्टेट येते सारखे असतात क्राऊड बी बघतात किती फंक्शन असतात ते सांगा आज एक तुमचा फक्त सूचना देता सगळ्यांक कारण हे जेन्ना ते आमचे 450 वर्षानंतर आमकां जे हांगासर मेळ्ळेले
त्या तोपर्यंत आज ते 34 वर्ष झाले. तोपर्यंत आमच्याकडे आज हांगासर हालचाल अशी कांयच जायना. कारण जोपर्यंत आमच्याकडे हक्क ना, जागेचो हक्क नासल्या कारणान आमकां सगळे कडेन अडचणी येत आहा. तेन्ना हो जो आयचो हो दीस आहा पळय, तो आज 25वा एक दीस महाशिवरात्र म्हणजे 1989 जेन्ना आमकां हें मेळ्ळें पळय, तेज्या नंतर मागीर आमी 1997 मागीर आमी शिवरात्र स्टार्ट केली. तर आयज पासून ती 25 वर्सां पासून ती शिवरात्र चालूच आसा. आनी आतां फुडें कितें जाता, फुडें आतां हेजो विचार आसा आसा की कोणाच्या तितून तरी ते आयज पर्यंत मालका कडेन पर्यंत आमकां वचप जायना, थंय कितें तें जायना. कारण कितें शिवाय आमकां मंटप सुद्दां घालतलो जावं झाडू सुद्दां मारतलो अशी बेश्टीत जाल्यार ताका आमकां हें करचें पडटा, कित्याक ताका सुद्दां मनाई आसा अशें. म्हणजे आयज आमची हालचाल कशीच जायना आनी हेजो उद्दारूय जायना. त्या खातीर कितें करपाक जाय, प्रत्येकाचें आतां एक आमच्या हेज्या प्रमाणे प्रत्येकान कोणे तरी आसा पळय, तेंच्यानी फुडाकार घेवन मालका कडेन वचून तिका बाबा, कित्याक म्हाजे कडेन आतां कांय तितकी हें ना मालका कडेन उलोवपाक जावं मालका कडेन सांगपाक. तेन्ना प्रत्येकान वचून तरी कोण बाबा तसोच एक कोण तरी आसा जाय जाल्यार ताका कानार तेजे घालूं. कारण आयज तेणें सुद्दां पळोवंक ना, इवन हांवें सुद्दां त्या मालकाक अजून पळोवंक ना. कोणाक तरी आसा जाल्यार हेजो फुडें तरी कितें तरी जावंक जाय. तशेंच आतां आयज हो महाशिवरात्रीचो उत्सव आसल्या कारणान आनी जेन्ना महाशिवरात्री उत्सव तेज्या नंतर जो मागीर जो आतां पयलो शेनवार जो येता, त्या शेनवाराक ब्राह्मण भोजन म्हणून आमी हांगासर हें करता, साजरो करता. म्हणजे महानैवेद्य असो. म्हणजे आयज फक्त फळारच आसतलो आनी ब्राह्मण भोजनाक सगळे तरेचे आमी घरा कडेन जें कितें करता तेजे पद्दतीन त्या दिसतालें. म्हणजे त्या दिसाक कितें वर्साचें जें हांगासर कितें तरी बाबा बरें वायट कितें तरी आसता अशें, वायट कितें तरी आसता पळय तें आतां शुद्धीकरण करप आनी ते ब्राह्मणाच्या मार्फत तें सगळें आमी हांगासर काडून घेवप आसता. म्हणजे ताका कोणाक फुडें मागीर तेजें वर्सभर कोणाक हें जावंक जायना, बाजार जावंक जायना. दुसरें म्हटल्यार हांगासर आमचे दर सोमारचे कोणाचे प्रश्न आसता पळय ते प्रश्न सुट्टा. तशेंच अमावस्या आनी पौर्णिमा त्या दिसा तशेंच आसता. पौर्णिमेच्या अमावस्येच्या दिसा प्रत्येकान जे कितें आपले खुशे प्रमाणे कित्याक आपल्याक ते बत्ती पेटोवपाचें आसता, तो पणट्याचो कार्यक्रम आसता अमावस्येकूच, तेच्या म्हणले कडेन ना. आनी दिवाळे कडेन आसता, व्हडली दिवाळी जाल्या नंतर पयलो सोमार येता पळय तो एक पणट्याचो कार्यक्रम आसता. अशेंच आमचे कडेन ते तिनूच अशे कार्यक्रम चालू आसता. बाकीचे आमी जो पर्यंत आमच्या ताब्यान कांय ना तो पर्यंत आमी कांय करूंक शकना हांगा सद्या. महाशिवरात्री ते जागरण जाता, तुम्ही जागरण हांगा करता. आतां तेज्या नंतर कितें जालां, आयज शिवरात्री जातली न्हू, रातच्या परत 12 परत आरती जातल्यो. आरती जाल्या नंतर परत कितें आसता, परत एक नामजपाक बसप आसता. नामजप बसता तेन्ना कितें आतांच्या हेका आमच्या 10-1 वर्सां पयलीं आमकां ना, तेन्ना हांगा जितकी जागृती आसताली त्या टायमाक हांगासर प्रत्यक्ष म्हाज्या पार्वतीचें हें जातालें, आगमन जातालें, प्रत्यक्ष दिश्टी पडटालें. अशे लोक अशे आसताले आमचे भक्त पळय, बसून अशे तकलान पळयताले, जेवटेन सकून येता आसतना दोनी जोडपे सारके येताले. हो मदलो फोटो जो आहा पळय, हो तो कसलो फोटो तो कोणाक खबर आसतली, अर्धनारेश्वरी म्हणटा त्या रुपाचे ते तेंचे ती जोडी त्या टायमाक एक जाताली. नाच जाल्यार केन्ना तर ती दिसाना तर एक नंदी तरी येतालो, नंदी थंय साकून हांगा येवप आनी गायब जावप. तसो अमावशेक सुद्दां एक रेडो येवप आसता, तो समोर येता आनी तो आपोआप गायब जाता. अशी एक जी परंपरा चालली. तेन्ना ही शक्ती जी हांगा आसा ही आयच्या ह्या काळाची न्हय, ही 400-450 वर्सां पयलींची ती. केन्ना हे कदंब राजाच्या टायमा वयली ते तोडमोड जाल्ली आहा पळय, तेन्ना त्या टायमाचें सगळें बंधन आसलें. तेन्ना आयज तें मुक्त जाता करपा खातीर कोणे तरी प्रयत्न करपाक जाय, मालकान फुडाकार घेवंक जाय. आनी काय आमी कायम स्वरुपी आसचे ना हांगासर, कायम स्वरुपी तोच आसतलो. बाकीचे जो मालक म्हणटा जावं आनी कोण भक्त म्हणटा जावं आनी कोण सेवक आसा पळय, हे नवीन थंयच आसतले. पूण ही शक्ती जी आहा पळय ती तशीच आसतली. ती आनी थंयसर हाडून कोणा दुसरी स्थापना जावची ना दुसऱ्या मुर्तीची, ती अशीच आसतली. आनी कितें स्पेशल प्रोग्राम दनपारचे आतां जेन्ना बरोबर आतां कित्याक आमचो एक असो हें आसा की पयलें साईबाबाचें देवूळ आसा पळय त्या साईबाबाच्या देवळाचें आनी हेजें लिंक तर कशें तें लिंक म्हणजे थंयसर आसा तेन्ना बाबाच्या नंतर हांगाचो जो ब्राह्मण जो आसा तो ब्राह्मण हांगासर सकाळचो तो आतां कोणाक पळोवपाचें आसा पळय, फक्त बायलांक प्रवेश ना, फक्त जेंट्स कोण आहा तेंच्यांनी पळोवन येता सारकें फाटल्या वटेन अशें आहा. तो बरोबर सकाळच्या 9 भायर सरता आनी सबंद वाठाराक फिरता.
बरोबर सांगताच 6:45च्या दरम्यान तो परत असं येवप असं बाहेर सरप आणि परत तिथून भितर वचप पण ती शक्ती कोणाच्या तरी मनशांचेर येता पळय असे 4 लोक आमचे कडेन असे आसात तेंचे तेज्या आंगार रावता ती म्हणजे आयज तुमकां कोणाक पळोवपाचें आसत तर जाल्यार ती दनपारां 1:30 पर्यंत ती शक्ती तो तेन्ना भितर सरली काय ना तेजेर राजी जाता पण तेन्ना तो सबंद हेका भोंवता आतां तरी आमचे कडेन हांगा सगळें लिफ्ट आदी पयलीं आमकां हांगासून दिश्टी पडना नासलें इतलें काट्याचें म्हणजे तो सबंद तेजें आंग फुट्टालें सामकें झाडांनी काट्यांनी वचून काटे सगळ्या रक्ताचे हें जातालें सारकें तो हातीन आनी पांयांनी असो फिरता पण तें आतां इल्लें तें हें आसा पळय तें आमचे फुडें काय वचपाक जाय म्हणून कितें तरी आमी तो फक्त आमचो धर्माचो हिंदू धर्म म्हणून आहा पळय तो फुडें काडपा खातीर फक्त प्रत्येकाचें हें आसूंक जाय कित्याक आयज इल्लें आमचें लुप्त जायत गेलें तें तशें दिवं नाकात फुडें तेजो कितें तरी उद्धार करपा खातीर प्रत्येकान फुडाकार घेवन हे शक्तीकाक ही शक्ती जी आहा पळय ही शक्ती सगळ्या धर्मांक लागता आमकां कळना आमी म्हणटा कितें आमचेच हिंदूची पण ना पूण बाकीच्या धर्म सुद्दां जे आहा पळय ते सुद्दां तितून इनवॉल्व जाल्ले आसता आनी ते करता आनी ते केल्या शिवाय तेंचें कांय साध्य जायना असो एक हें आसा बंदीच असतात होय होय थंयच रावता सकाळच्या 7 पासून चालू